हाचे इम्प्लिमेंटेशन जे काही टायम बाउंड जे उल्लेख केला मुख्यमंत्रीन ते प्रत्येक गोष्ट म्हणजे बेनिफीट टू हॅज टू रीच द बेनिफिशरी has to get the benefit of the scheme. आनी ह्याच तरेन खंय कितें कमी जास्त जाल्यार केन्ना केन्ना फॉलोअप उरता, केन्ना केन्ना जे बेनिफीट जे मनशाक गावंक जाय त्यो गोष्टी जे उरतात ते योग्य तरेन टायम बाउंड मॅनरान आमच्या डिपार्टमेंट्सान ते फुलफील केल्ले आसा. मुख्यमंत्रीन कॅम्प घेतलो, एक इंटरॅक्टीव हे घेतलेले फोंड्या ह्या दिसांनी, आनी तेज्या माध्यमांतल्यान घरादाराचे जे बेनिफीट आशिल्ल्यो आमच्या डिपार्टमेंटाचे बेनिफीट आशिल्ल्यो कांय लोक मागीर कांय सर्टिफिकेट आनी कांय गोष्टी खातीर फाटीं फुडें जाता, तांकां ते फॉलोअप करपाक कठीण जाता. म्हणून मुख्यमंत्रीन त्या दीस राजीव कला मंदिरान पूर्णपणे सगळे डिपार्टमेंट्सांक हाडून एका झटक्यान सगळे गोष्टी दिवपाचो प्रयत्न केला आनी ते आमकां खूब यश गावलें तेजें. आनी हे आतां डायरेक्टली बेनिफीट लोकांक पावतले. आनी म्हाका दिसता की सरकार जे उल्लेख करता की टायम बाउंड बेनिफीट लोकांक गावंक जाय, हे योग्य तरेन प्रत्येक स्कीम रिचीज आउट टू द पीपल आनी ह्या तेंच्या नेतृत्वा सकयल ह्यो गोष्टी लोकां कडेन पावपाचो मुख्यमंत्रीन प्रयत्न केल्लो आसा. हालींच बजेट जो जाला त्या बजेटान बी मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा की वेगळ्या तरेन आनी लोकां कडेन एक वेगळ्या तरेन ह्यो बेनिफिट्स पावपाक. म्हणजे हांवें सदां म्हटलेलें आसा भाशणान की लोकांच्या चेहऱ्यार सदां एक स्मायल वेगळ्या तरेचो आसतलो आनी त्याच दिशेन मुख्यमंत्री फुडें पावलां घेवन त्या दिशेन वचपाचो प्रयत्न तेंचो चालू ऑलरेडी तांणी केल्लो आसा. आनी आयज हांव तेंचें स्वागत करता. आमचें डिपार्टमेंट तेंचें गायडन्स घेवन प्रत्येक बेनिफिशरीक उरोवनय सायडीक आनी केन्ना केन्ना रिलॅक्सेशन बी ह्याच सरकारान तेंचें नेतृत्व सकयल आमी ज्या तरेचें रिलॅक्सेशन दिवंक जाय त्यो रिलॅक्सेशन आमी दिवन आमच्या डायरेक्टरान जे मुख्यमंत्रीन आदेश दिल्ले आसा त्या आदेशाच्या अनुसार आमी जायते बेनिफिशरीज तांकां जे उरलेले भायर केन्ना केन्ना टायम बाउंड आमी म्हणटा पूण कांय गोश्टीचे जो गॅप जो उरला तो गॅप क्लोज करपाचो प्रयत्न आमी केल्ले आसा. हांव परत एकदां आमचे मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आमचे राज्य चलता, आमचे डिपार्टमेंट्स तेंचे गायडन्स घेवन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी एकूच की ही स्कीम जी इतले लोक अशी परिस्थिती पयलीं आशिल्ली जे मिडिया म्हणून सांगता की खुबशे लोक कारण आमी एक टायम लिमीट लायलो तांकां बी वन टायम रिलॅक्सेशन कॅबिनेटान दिवन आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकां कडेन बेनिफीट पावंक जाय म्हणून आमी पावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. कोणूच भायर उरचें न्हू. केन्ना केन्ना कांय कारणां खातीर मनीस उरता, हे सगळ्या लोकांक एका झटक्यान हे बेनिफीट पावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. हांव मुख्यमंत्रीचे आभार व्यक्त करता की तेंच्या माध्यमांतल्यान हांवें तेंचे नेतृत्व सकयल आमचे डिपार्टमेंट जे चलता ह्यो सामान्यांतलो सामान्य मनीस आनी जो खरेंच बेनिफिशरी आसा ते खरेंच ताका बेनिफीट गावंक जाय ताका दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी करता आनी लोकां खातीर आमी वावरपाचें काम तेंच्या नेतृत्वा सकयल आमी करता. आनी हांव मागता मुख्यमंत्रीन आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. देव बरें. सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आता आमचे जे दोन्ही योजनेचे जे बेनिफीट जे मेळटा ते आज सर आमकां सांगतलो कितले बेनिफीट कितल्या जाणांक मेळटा. तुमकां सुद्दां आयकून अजाप दिसतलें. सो आय रिक्वेस्ट सीएम सर टू रिलीज ऑल दी बेनिफीट ऑफ ऑल द बेनिफिशियरीज ऑनलाइन एट अ टाइम. ओके. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर येवपाचे आहा. हांव रिक्वेस्ट करता सीएम सर तुमी दोन शब्द उलय. गुड मॉर्निंग. आयच्या खासा कार्यक्रमाक आमी डायरेक्टरेट ऑफ द वुमन एंड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर दीपक देसाई, ज्योती वुमन एंड चायल्डाचे डायरेक्टर, बाकीचे सगळे आमचे स्टाफ आनी म्हज्या मोगाळ भयणी तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. पयरूच जाल्ल्या आमच्या वुमन्स डेच्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. हांवें म्हज्या काळजाचेर एक हार्ट लायला, तुमी सगळ्या जाणांक पळयता आसतले. ते हार्ट इतक्याच खातीर लायला की आमी सगळ्या दादल्यांनी आमच्या महिला भगिनींची काळजी घेवची. आमी फ्री हेल्थ चेकअप आमच्या हेल्थ सर्विसीसान सुरवात केला, ज्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो टेस्ट ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता. आनी इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या निमित्तान 8 तारखेच्यान सुरू केल्ली ही कॅम्पेन 31 तारखेपर्यंत चालू उरतली. हांव म्हज्या सगळ्या मोगाळ भयणीक मागता की तुमी सगळ्या जाणांनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर वचून आपलें चेकअप करून घेवचें.
जेणे करून हार्टा पासून ते पेप्समियर पर्यंत सगळ्यो टेस्ट ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता. इन फ्युचर कसलेंय दुयेंस जर जावपाचें आसत जाल्यार तें आमकां इन एडवान्स कळटा आनी एडवान्स कळ्ळें आसत जाल्यार तेजेर आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा. म्हणून गव्हर्मेंटाक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आनी बऱ्याचशा प्रायवेट हॉस्पिटलांनी ही पॅकेज 5,400 रुपयाची आसा. बट तेंच्यांनी कन्सेशनल रेट 1,400 रुपीजाक दिला. हांव तांचेय बी सगळ्या जाणांचे अभिनंदन करता, सगळ्या प्रायवेट हॉस्पिटलांतले. त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां वचून तुमी केल्यार जाता, जेणे करून आमी म्हणटा 40 वर्सां वयर जाल्ल्या महिले खातीर टेस्ट करप हें म्हत्वाचें आसा. ही एक अनाउन्समेंट. दुसरी गजाल, आज आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या विजनरी नजरेंतल्यान सुरवात जाल्ली. जाणट्यांक एक 500 रुपया मेळचे म्हणून आज ताका 2,000 रुपया मेळटा. दुसरी ग्रह आधार ही योजना तांच्याच तकलेंतल्यान 2012 सुरवात जाली आनी ती कंटिन्युअसली आज आमच्या सगळ्या मोगाळ भयणीक ती मेळटा 1,500 रुपया. ही बऱ्याच जाणांची कंप्लेन आसता, म्हाका आयज मेळूंक ना, म्हाका फाल्यां मेळूंक ना, म्हाजी बर्थ आपले आधार लिंक जावंक ना, हांवें इन्कम दिवंक ना, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो, त्या खातीर ती इरेग्युलर. पण म्हाका सांगपाक खोस भोगता, आमचो हो आंकडो, ग्रह आधाराचो आंकडो 1,90,000 पर्यंत गेल्लो. 1,90,000 महिलांक, एप्रॉक्सिमेटली 2 लाख महिलांक आमी रेग्युलर 1,500 रुपया दिताले. जाणट्यांक दिवपाचे पयशे आमी जवळपास 1,30,000 पर्यंत ह्या सगळ्या जाणट्यांक हे पयशे जे आसा हे रेग्युलर पयशे आमी 2,000 रुपया तेंच्या अकाउंटार घालतात. बट लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट ह्या 2 गोश्टींच्या खातीर हे पयशे फाटीं फुडें जाताले. बट हेन्सफोर्थ हांव सगळ्यांक आव्हान करता, जसो म्हयन्याचो पगार गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेळटा 1 तारखे दिसा, तशीच ग्रह आधाराची पेन्शन आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची पेन्शन म्हयन्याचो पगारच म्हटल्यार जाता, फिक्स 10 तारखे दीस मेळटले हें सांगपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. आनी दर म्हयन्याक त्या 10 तारखेक तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे येयल्ले आसतले, तुमी 11 तारखेक वचून ते पयशे काडपाक जाता. आनी ताकाच लागून लायफ सर्टिफिकेट इश्यू करपाचो जो प्रॉब्लेम आशिल्लो, प्रत्येकाचो टेन्युअर सोंपता तेन्ना लायफ सर्टिफिकेट इश्यू करताले. आजूच हांव मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयलां आनी दोनूय डायरेक्टरां कडेन तुमची एवरी मंथ एवरी इयर वर्सान एकदांच तुमकां लायफ सर्टिफिकेट ही आनी इन्कम सर्टिफिकेट ही ग्रह आधाराक दिवची पडटा. 1 एप्रील ते 30 मे ह्या 2 म्हयन्याच्या भितर तुमी केन्नाय दिल्यार जाता. बट 2 म्हयन्या भितर दिवप ही खूब म्हत्वाची आसा आनी ती दिली काय तुमचे पयशे कंटिन्यू उरतले. इन्कम सर्टिफिकेट कित्याक तर एखादी महिला आज जिचो घोव गव्हर्मेंटात ना, फाल्यां सकाळी खंय तरी बऱ्या कामाक लागलो, तेजो इन्कम वाडलो आसत जाल्यार तेजो इन्कम वाडलो, तेणी इन्कम सर्टिफिकेट सबमीट केली ना जाल्यार तेजे पयशे डिस्कंटिन्यू जातले. म्हणून दुसऱ्या वटच्यान तेणी इन्कम सर्टिफिकेटूय सबमीट करप हे गरजेचें आसा. आनी ती इन्कम सर्टिफिकेट आनी लायफ सर्टिफिकेट सबमीट केलें काय दर म्हयन्याक मेळपी 10 तारखेचे पयशे हे कंटिन्यू उरतले. हांव समेस्त गोंयकारांक आनी म्हज्या मोगाळ भयणींक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी आपली लायफ सर्टिफिकेट ही सातत्यान म्हयन्याच्या एप्रील म्हयन्यात आनी मे म्हयन्यात ही तुमी सबमीट करची. हाज्या व्यतिरिक्त तुमकां जर आसत कंप्लेन आसत, तुमी तेज्या रिलेटेड कितेंय तुमकां क्वेरी आसत जाल्यार दोनूय डिपार्टमेंटांनी आमच्या जे नंबर दिल्यात, हांव मुद्दामून नंबर वाचता, सगळ्या जाणांनी पब्लिशूय करचें. सोशल वेलफेराचो नोडल ऑफिसर एसिस्टंट डायरेक्टर रश्मी रावळ, नंबर आसा 9322 066 078. हो नंबर आसतलो 9322 066 078. आमचे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हांचे सोशल वेलफेअर ऑफिसर कृतिका मांद्रेकर, हिजो नंबर आसा 9284 2385 00. 9284 2385 00. ह्या नंबराचेर तुमी केन्नाय जर चवकशी करीत जाल्यार तुमच्या फॉर्माची अपडेट ही तुमकां मेळटली आनी जी अपडेट सांगता ताज्या प्रमाणे तुमी सबमीट करचें अशें म्हाका दिसता. म्हणून आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका सांगपा खातीर आज थोड्या वेळ हांवें बटन क्लिक केलो एट अ टायम गोंयकारांच्या 45 कोटी रुपया जमा जातले. एट अ टायम म्हणजे एका क्लिकाचेर 45 कोटी रुपया तुमच्या अकाउंटाचेर वयतले. लोकांक दिसता म्हाका 2,000 रुपया येता मरे, आमच्या भयणीक दिसता म्हाका 1,500 रुपया येता. बट ऑल टुगेदर सरकारी खात्यांतल्यान 45 कोटी रुपया एका बटनाचेर एका म्हयन्यात एकाच फावटी आमी तुमच्या अकाउंटाचेर घालता.
हाज्या वेळार आनी हो वर्साचो अमावंट जर पळयत 543 कोटी रुपया आमी डिस्ट्रीब्यूट करता. वर्साक 543 कोटी आमी फक्त तुमकां डिस्ट्रीब्यूट करता. नो डावट एज अ सपोर्ट, एज अ आधार, आनी हे पयशे सगळे जाणां खूब बऱ्या कामाक उपयोगी करता. म्हाका खबर आहा, आपल्या भुरग्याच्या शिक्षणाक आसतले, आपल्या मेडिसिना खातीर आसतले, ह्या घरांत लागपी खर्चा खातीर आसतले, ते बऱ्या कामाक उपयोगी जाता. म्हणून दिता आसतना आमकांय खोस भोगता. आमी खूब बऱ्या मनान हे पयशे तुमकां सगळ्या जाणांक वाडटा. ह्यो हांवें फक्त 2 पेन्शन सांगल्यो, बट हाज्या व्यतिरिक्त सरकार कलाकार सन्मान पेन्शनूय दिता, ट्रायबल पेन्शनूय दिता आनी दिव्यांग पेन्शनूय दिता. अशा तरेच्यो वेगवेगळ्यो पेन्शन्स दिता. ती ऑल टुगेदर फिगर्स एप्रॉक्सिमेटली 3 लाखाचेर वता. आनी त्या खातीर ही 45 कोटी वयली फिगर ही मोर देन 50 कोटीचेर वता. म्हणजे दर म्हयन्याक आमी 50 कोटी रुपया हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, जाका आमी म्हणटा केंद्रांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेचें नेतृत्व करता, हाजे डबल इंजिनचें सरकार जें आसा, हे डबल इंजिनचें सरकार सातत्यान अशा पद्दतीची योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर, जेका आमी अगेन डीबीटी म्हणटा. डीबीटी म्हणजे कितें? डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर. तुमच्या आनी आमच्या मदीं तिसरो मनीस कोणूच ना. तुमच्या आनी आमच्या मदीं फक्त तुमचो बँक अकाउंट आसा. पयलीं मदीं एजंट आसतले, अशे एजंट कोणूच ना. डायरेक्टली म्हणून आमी म्हटलां की तुमकां जरी कोणीय सांगपाक आयलो की तुज्या फॉर्म आपूण भरून दिता, पंच सरपंच भरतले, बट कोण कोणाचेर उपकार करिना. दॅट इज आमचें कर्तव्य आसा. आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून हे सगळे सरपंच पंचांचें कर्तव्य आसा, ते भरतात. म्हणून जर डिफिकल्टी आसत जाल्यार हांवें दिल्ल्या दोनूय नंबराचेर तुमी फोन करचो, तुमी कळोवचें, आनी ते फोन केल्या उपरांत आमी हे तुमच्या कडेन पर्यंत पावयता. आमच्या सरकारान नारी शक्तीचो कायम सन्मान केला. म्हणूनच आमी पयर जाल्लो नारी शक्तीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज हो कार्यक्रम आमी घडोवन मुद्दामून हांगासर हाडला. आनी ह्या PAC हॉलांत आमी तुमकां मुद्दामून इन्वायट केल्या, कारण ह्या निमित्तान नवीन गृह आदाराची सँक्शन लेटर्स आमी तुमच्या हातांत दिली. नवीन दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची सँक्शन लेटर आमी तुमच्या खात्यांत दिली. आनी हाज्या फुडें आमी अलॉंग वीथ माय मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, जे म्हणजे सोशल वेलफेअराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर कटिबद्ध आसता. आनी वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हे स्वता सगळे एक्सपर्टायट करता. तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर ते स्वता कश्ट घेता. म्हणून आमच्या दोनूय मिनिस्टर्स आनी हांवें मेळोन ठरयलां की दर म्हयन्याच्या 10 तारखेक मिनिमम 45 कोटी रुपया आमी कायमचे न चुकता तुमच्या अकाउंटाचेर घालतले. दीस इज अ प्रॉमीस फ्रॉम द गव्हर्मेंट. हांव तुमकां सांगता, हाज्या फुडें एक दीस सुद्दां चुकचो ना. कोणाचो जर एखादो जर पयशे येवंक ना आसत जाल्यार तुमी समजूंक जाय म्हाजी लायफ सर्टिफिकेट पावूंक ना. तुमी समजूंक जाय म्हाजी इन्कम सर्टिफिकेट पावूंक ना. अदरवायज हांव आधार लिंक जावंक ना. आधार लिंक जावंक ना. ह्या तिनूच कारणां खातीर तुमचे पयशे डिस्कंटिन्यू जावपाक शकता. हाज्या व्यतिरिक्त ना. आनी जाले जर आसत ते जाल्यार तुमी सेम म्हयन्यात येवन आमच्या दिल्ल्या फोन नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करचो किंवा ऑफिसान कॉन्टॅक्ट करचो. आमच्या दोनूय ऑफिसांतले सगळे ऑफिसर अपडेट करून फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स तुमचे हे सगळे पयशे हे तुमच्या अकाउंटाचेर पावतले. आमी ह्या बजेटांत अनावन्स केलां की ह्यो दोनूय पेन्शन आमी वाडोवपाचे आसा. आनी डेफिनेटली ह्या दोनूय पेन्शनाचो फायदो आमी येता त्या काही काळात तुमकां वाडोवनूय दिवपाचें. आमकां खबर आहा वाडटी म्हारगाय लक्षांत घेवन ह्यो दोनूय पेन्शन्स वाडटल्यो. आनी ताकाच लागून आयच्या ह्या परत एकदां ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान नवीन सँक्शन मेळ्ळा तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी परत एकदां आयच्या स्किमीचे लॉन्च करता आसतना हांव समेस्त आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन हांचो आदार करून हांव तेंचो आदार दवरून आमी तांकां दर म्हयन्याक 10 तारखे दीस येवपी तेंच्या पेन्शनीचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो. आमच्या सगळ्या मोगाळ भयणीक येता त्या 10 तारखेक न चुकता 11 तारखेक तुमी तुमचे पेन्शन विड्रॉ करूंक शकता. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.